गोंयाक आनीक विमानतळाची गरज ना. दाबोळे आसा तोच पुरो. नौदळान जमीन दिवपाचे उतर पाळ्ळे जाल्यार दाबोळे विमानतळ फुडली 50 वर्सां पुरो म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन उलयलो. चिखले काँग्रेसीचे सभेन लुईझीन आनी प्रतापसिंह राणे उलयले. मात प्रतापसिंह राणे दाबोळेचेच उलयता. मोपाचें कितें ते स्पश्ट उतर काडिना. नेवीन आमकां हे 12 एकर जमीन दिली आनी एक 12 एकर जमीन दुसरे वाटेन दिली आनी 3 एकर जमीन दिली जी तेणे आमकां दित म्हणली जाल्यार दाबोली एअरपोर्ट कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नॉट ओनली फॉर द नेक्स्ट 50 years बट फॉर 100 years. पूण तुमचें ओपिनियन कितें? दाबोले जाय काय मोपा? दाबोली सध्या आसा ते करतीत तेन्ना. बीजेपीन पयलीं मायनिंग बंद केलें. आतां मोपा विमानतळ हाडून दाबोळेचेर पोट चलोवपी टॅक्सीवाल्यांचो धंदो सरकार बंद करूंक सोदता म्हूण लुईझीन उलयलो. पूण बासमासुरान केला ते हे सरकारान गोंयच्या जनते मुखार केल्लें आहा. इलिगल मायनिंग बंद आनी उणे डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट 80,000 गोंयकार रस्त्यार. हे बासमार हे कोण आयज उणे ह्या दाबोलीच्या एअरपोर्टाक 250 येलो आनी ब्लॅक टॅक्सी आहा आनी एक 150 व्हाईट टॅक्सी आहा. अरे तुम्ही ते वाटेन 80,000 लोकांक रस्त्यार उडयले मायनिंग बंद करून. हिंगा आज थोडेशे गोंयकार ओले के आपले पोट बताय. त्या टॅक्सीवाल्यांकूय तुम्ही रस्त्यार उडोवपाक सोदता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. कळंगुटीचो बीजेपीचो आमदार मायकलान आपल्याच सरकारांतल्या WRD मंत्र्याचेर गुन्यांवकाराक साल्वार करता म्हूण आरोप केला. बागांतल्या झेवियर रिट्रीट हाऊस प्रकरणांतल्या दुबावीत आरोपीक WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकार साल्वार करता म्हूण मायकलान मिडिया मुखार जाहीर आरोप केलो. कळंगुटे आनीक कसिनो येवंक दिवचे ना. आयल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण मायकल उलयला. बागा रिट्रीट हाऊस प्रकरणातल्या गुन्यांवकारी लोकांक गोंयचो उदका स्त्रोत मंत्री आदार दिता असो आरोप भाजपा आमदार मायकल लोबोन केला. तुमकां सांगले आतां की न्याय कित्याक मेळना पळय तो एक आमचो सिनियर पॉलिटिशियन हितून इनवॉल्ड आहा. तो तेच आतांच सांगला न्हू आमी. मिनिस्टर आहा न्हू तो. मिनिस्टर फॉर WRD आनी कितें जाय? इनवॉल्ड आहा तो इनवॉल्ड आहा न्हू. तेका आतां कितें लिपोवया हें घालूंक जायना न्हू. एवरीबडी नोज अबाउट इट. बागा रिट्रीट प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसीचेच फुडारी घुसपल्यात असोय आरोप मायकल लोबोन केला. The NCP spokesperson Trajano Di Mello has alleged that I have got some ulterior motive or I am hand in gloves. I don't know who is this Cleophas. He is a ward member. We respect him for that ward member. But beyond that, we have no connection. But the NCP senior vice president has got big connection with him. And the land which is being purchased, the money is being paid by the so-called Salim Sayyad. I have got, when he was arrested, there was only one person who was roaming with him in his car. He was absconding at that particular time. This Salim Sayyad took him to a politician's house and also to the district magistrate to surrender him and gave him a bail bond of 20,000 rupees. It is here on record. I have taken this under Right to Information Act. कळंगूट वाठारात आनीक कॅसिनो हाडपाक कळंगूटच्या लोकांचो विरोध आसा. लोक रस्त्यार येतले अशी शिटकावणी आमदार लोबोन दिल्या. So bringing in more has to be stopped. This is what I feel as a legislator of Goa. I will oppose them. I will oppose. People will come on the streets. Nobody wants more casinos in Kalangut or in Goa. What is there is okay, but government needs to take a policy decision in the near future. Give them time. Okay, Baba, now it is enough. We don't want any more casinos. Please go. Of course. They need to go away from Goa. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बागा रिट्रीट हाऊसा भोंवतणी दोंगर कापतल्या गुन्यांवकाराक साल्वार करता म्हूण WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकार आड आमदार मायकलान पुलीस कागाळ करून जबानी दिवची. नाजाल्यार आपूण कागाळ करता. मायकलान जबानी तरी दिवची म्हूण मायकलाक राष्ट्रवादीच्या ट्राजनान चॅलेंज दिल्या. बागा वाठारांतल्या हिस्ट्री शीटर गुन्यांवकाराचे फाटल्यान खंय मायकल आसा म्हूण ट्राजन उलयलो. तेणें ताबडतोब चीफ मिनिस्टराक बरोवचें
होल्ड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी आनी सगळे ट्रूथ बॅग घेवन ये. तेजे पयले ताणें ताबडतोब फाल्यां he should lodge a complaint with an accomplice. He has charged him as an accomplice in this crime. Nothing less than this. And I give a next alternative to Michael. If he does not file a complaint within 24 hours, FIR, I am prepared to file an FIR provided Michael stands the witness and comes and gives the statement to the police station that he is an accomplice, he is shielding the criminal, and therefore the law is not taking action against him. This is a very serious charge. This is use of government machinery to protect and shield criminals. I tell Michael openly, if he does not have the courage, ताका कपासिदाद ना इतले चोप ताका कपासिदाद आपलो मिनिस्टराचें नांव सांगपाक काल सांगलें ताणें. A man who has got vested interest in the Criminals Act becomes an accomplice in this crime. घेऊया एक विराम.